आज आमी आयिल्ले आमचे एडीआय ऑफिस काणकोणाक एक रिप्रेजेंटेशन दिवपाक. रिप्रेजेंटेशन कितें काय म्हणल्यार लास्ट विकाक आमी एक फावंडेशन लेईंग स्टोन दवरलो पयलो. आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर रमेश तवडकर सर ताणें एक आमचो फावंडेशन दवरलो आनी फावंडेशन लेईंग स्टोनाक कोणाक तर 4 स्कुलांची भुरग्यांक हाडून थंय बसयल्लो. तेन्ना आमचो दोतोर चीफ मिनिस्टर आमचो दोतोर प्रमोद सावंत तो सदांच म्हणटा भुरग्यांक खंयच्याय हितून इनवॉल्व करूंक जायना, खंयच्याय पॉलिटिकल हितून तांकां हाडूंक जायना म्हणून. जालें जाल्यार तेंचोच आज मंत्री, कित्याक जो आमचो दोतोर सांगता तो काणकोणचो मंत्री आमी कांय आयकना, तो आपुणूच व्हडलो कसो म्हणटा. ताका लागून आमी आज रिप्रेजेंटेशन दिवपाक आयिल्ले. तेजेर कितें तरी एक्शन जावंक जाय आनी हेजी आमी कॉपी आहा ती दोतोराक दितले, एज्युकेशन डायरेक्टराक दितले आनी गव्हर्नराक केला. कित्याक आयज त्या भुरग्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी समज खंय कितें जाल्लें जाल्यार कोण तेजी जबाबदारी घेतालो हेजें आमी कळूंक जाय. आनी हांव म्हणटा तुमी एक ते 10 या 20 जाण कितें लोक आहले तांकां घेवन करा आसलो प्रोग्राम. तुमी कित्याक त्या भुरग्यांक हाडून त्यो फूल पॅक म्हणल्यार आमचे गांवांत कितले लोक आहा म्हूण सांगूंक जालें जाल्यार तुमकां हांव पयलीं सांगता त्या प्रोग्रामाक तेंचे पंच मंडळ आउट ऑफ 9 पंच दोगूच पंचायत मेंबर थंय प्रेजेंट आसले. बाकीचे 7 पंच मेंबरान तेजेर त्या डेव्हलपमेंटाचेर बहिष्कार घातलो. जालें जाल्यार ते आउट ऑफ 9 गेलो 2च पंचायत मेंबर थंय प्रेजेंट आसले, सरपंच आनी पंच. बाकीचे 7 जाणांनी पंचायत मेंबरान तेजेर बहिष्कार घातलो. जाल्यार आमी इतलेंच मागता की स्कुला कडेन तुमी राजकारण हाडचें न्ही. स्कुलांक भुरग्यांक थंय तुगेलो कितें तरी बेनिफीट आहा काय? कसलोय बेनिफीट त्या भुरग्यांक ना. म्हणटगीर तुमी हेजेर परतून हे काणकोणा भागान असली जावंक जायना. जाल्यार आमी गव्हर्नराक स्पेसिफीक हें करतले, तुमी त्या स्कुलांक वयल्यान नाल्यार डायरेक्शन दिवचें. मिनिस्टराक सांगतले आमी, एज्युकेशन मिनिस्टराक आमच्या दोतोराक, तुमी हेजेर तांकां डायरेक्शन वयचें. परत असली गजाली घडपाक जायना. कायद्यान स्कुलाच्या भुरग्यांक पॉलिटिक्सान घालपाक जायना, पॉलिटिक्साच्या प्रोग्रामाक व्हरपाक जायना. जाल्यार कन्सर्न ऑथॉरिटीचे लोक आसात किंवा मंत्री कायदे हातान घेतात, हांचेर कारवाय जावची दिसता तुमकां? पळय कायदो म्हणटा तो तेंचे खातीर म्हाका दिसता उल्लंघन करपाक लागून तो कायदो तेमी केलो आसतलो. कित्याक हो मंत्री आहा तो खंयच्याच कायद्यान हें करना. तो बाकी खंयचे तेगेल्यो आतां हेजे नंतर एक जेन्ना मुखाल्ल्या आठवड्याक तुमकां त्या बाकीचें कळोन येतलें तेणी कितें कितें केलां तें, त्यो गजाली हांव एक डिटेल प्रेसान हांव म्हायती दितलो. पूण हेजे नंतर ह्या काणकोणाक असल्या भुरग्यांक स्कुलाच्या खंयच्या भुरग्यांक यूज करपाक जायना. कायदो सरकारूच करता, एसेंब्लीन पास करता आनी एसेंब्लीचे मेंबरूच वा कायदो हातान घेता. ह्या मेंबराचेर कितें कारवाय जावची दिसता? पळय सरकारान एक आमचे एक ट्रान्सपरन्सी दाखोवची पडटली आनी सरकारान आपले मंत्री समज अशें करून करतात, मंत्री आमचो चीफ मिनिस्टर सांगले आसतना सुद्दां समज अशें करून उल्लंघन जावपाक जालें जाल्यार ती म्हाका दिसता एक कायद्याची फोकणगत जाली, कांय कोणाक पडोवन गेल्लें नासतलें. पब्लिकेन कायदो हातान घेतलो जाल्यार ताका फायन येता आनी घरपोच डिलिव्हरी फायन करतात. जाल्यार ह्या मंत्री आमदार जे कोण कायदो हातान घेतात तांकां ताबडतोब एक्शन घेवन तांचेर कारवाय केल्यार कशी दिसता तुमकां? तशें हेतून एक मॅसेज बरी वयतली की काणकोणाक जे एडमिनिस्ट्रेशन आहा तें सारकें चलता. कायदो म्हणटा तो सगळ्यां खातीर एक इक्वल म्हण तुगेलो एक मॅसेज वचोंक जाय. जालें जाल्यारच एक लोकांक दिसतलें बाबा ना खरें तर सगळ्यांक न्याय हो. गव्हर्मेंट प्रोग्राम जे जातात खंय ब्युटिफिकेशन, खंय रिटर्निंग हॉल किंवा बाकीचे जे स्कुलाचे रिलेटेड ना, ह्या भुरग्यांक फंक्शनाक व्हरून तांकां थंय बसप तात्काळात आनी तांच्या शिक्षणाची वाट लागप, हाचे बद्दल तुमकां कितें दिसता? सांगपाची गोश्ट म्हणल्यार रायट टू एज्युकेशन एक्ट 2009 अंतर्गत खंयच्याय भुरग्यांक कसल्या प्रोग्रामाक जो जितून पॉलिटिक्स आसा किंवा हें आसा तातूंत व्हरपा जायना. पण हालीं कांय एक अशी एक घटना घडली, थंय भुरग्यांक व्हरून बसयले आनी तांकां भुरग्यांक बाळांक खबर ना कित्याक बसयल्ले अशें, आनी जो कितें प्रकल्प कितें हाडूं सोदता ते कित्याक लागून कोणाक तो एक्चुली व्हड मनशाक हें केल्लो पूण भुरग्यां खातीर कांय नासलो. पूण आज अशें करून हे यूज करता आनीक भुरग्यांचेर ताजो वायट परिणाम जाता. कारण आमी भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवपा जाय. शिक्षण म्हळ्यार कितें सेफ्टीचें, फर्स्ट एडाचें किंवा दुसरें हेर कांय आसा म्हळ्यार सोशलाचें तें दिवपाचे पेक्षा ह्या वर्धान भुरग्यांक बसयता आनी तांची ती भाशणां आयकूंक लायता, ही खरी म्हळ्यार दुखाची गोश्ट आनी हांव कडी निंदा करता हाजेर. गांवांत लोकांक पिवपाक ना, एक नागडी मनशाक कोण तरी टोवाल दिलो की ताणें सकयल बांदचो म्हूण, ताणें काडलो आनी खंय तो तकले बांदलो. तशी परिस्थिती लोलयेकारांत जाल्या. लोलयेकारांक पिवपाक उदक ना, पूण हांगा ब्युटिफिकेशनाक लागून करोडांनी रुपया मोडटात, पूण उदकाक लागून पयशे कांय मोडनात. कितें दिसता? हय, हांव सदां उदका लागून सदां बोब मारता. आज पळय चापोली धरण बांदल्यार लगभग 15 ते 20 वर्सां जालीं आसतलीं.
पूण आज पर्यंत त्या धरणाचें एक्सटेन्शन करपाक म्हणजे उदकाची कॅपेसिटी वाडोवपाक ताणें कांयच प्रयत्न केलो ना. 2-2, 3-3 JE आसा हांगा काणकोणाक फक्त तेंचें काम येवपाचें बसपाचें ऑफिसांत बसपाचें वचपाचें. आज कितें करता नवे नवे प्रकल्पां ते परमिशन दिता पूण उदक खंयच्यान जनरेट करतलो तुमी ताचेर कोणालो विचार ना. गांवान उजगाटन जातालें आनी लोकांनी बहिश्कार घालो कारण पिवपाक उदक ना आनी ब्युटिफिकेशन कसलें काय म्हूण. लोक भरपूर आमचे रोल आसात म्हूण स्कुला भुरग्यांक व्हेलें दिसता. अशेंच जालें ना. ते एक मेजॉरिटी दाखोवपाक म्हणल्यार भरपूर खोल भरले आसा म्हणल्यार हें पळोवपाक लोकांचें समर्थन आसा अशें म्हूण दाखोवपाक व्हेल्लें जालें ना तें. गावणे डॅम बांदला पूण ताजें अर्दकुटें काम उरल्या कारणान उदक सगळें व्हांवन दर्याक वता. डॅमाचो आतां पत्ता ना. हें डॅमाचें उदक जर बरें करून सप्लाय केलें डॅम बांदून जाल्यार लोकांक फायदो जातलो. फायदो पळय आतां ते गावणे डॅम बांदला. म्हाका पयलीं आरंभार सांगलें तेन्ना गावणे डॅम फक्त खोतिगांव गांवडोंगरी लोकांक बांदले म्हूण सांगलें. एक बरी गोश्ट ती. त्या लोकांक तरी एक उदकाचो मात राव मेळटलो. पूण आज आख्ख्या सबंद काणकोणाक एक चापोली डॅमाचेर उदक सप्लाय करता. जें डॅम आतां फाटल्या दिसांनी जरी जर पावस पडना न्ही आमी हेजेर ताणेन मारपाचें